गोंयकारांक गोंयांत हाडपाचो आसा आनी आम आदमी पार्टीचे इंटेन्शन एकूच आसा. भारतीय जनता पार्टीचे जे करप सरकार आसा ते 2027 तांकां घरा हाडपाक जाय आनी तातूंत भितर प्रत्येक गोंयकार आमच्या बरोबर अलायन्सान उबो आसतलो. प्रत्येक गोंयकार, the one who is born in Goa, the one who feels for Goa is going to be there with us in that war against BJP. कोणीच कसलोच मनान दुबाव हाडचो न्ही. आमच्या आमदारांचेर आमचे आमदार गेले ना फुटून. जशें तुमकां आमचे वाल्मिकी बाबान सांगले, आमचे आमदार वचूना. 2017 आमचे नाशिल्ले, पण 2017 कोणाचे आमदार गेले बीजेपीक. 2022 कोणाचे आमदार गेले बीजेपीक. घरी लोक म्हणटा हय परत एकदा विश्वास दवरुया. चिंता तुम्ही कशें विचार करतले. हांव तुमकां सांता क्लॉजाची गजाल सांगता. 2012 बाबूश मोन्सरात निवडून आयलो. बाबूश मोन्सरात तेन्ना काँग्रेसच्या टिकेटीर निवडून आयलो. पयले फावटी हांव एज हिज प्रपोजर वर्क फॉर हिज विक्ट्री. 2012 ते 2017 बाबूशान म्हजें तोंड पळयलें आफ्टर वर्किंग फॉर हिम एंड देन नाव इज पार्ट ऑफ बीजेपी. 2017 टोनी निवडून आयलो. टोनीन कितें केलें? भारतीय जनता पार्टीन उडी मारली. 2022 मामीचो पूत निवडून आयलो. मामी करून तो निवडून आयिल्लो, मामीचें स्वप्न आशिल्लें आपूण निवडून आयिल्लो म्हणून. त्या बाबान मामी देवांचेर फटयले, देवांक फटय बांबोळेच्या कोर्साक फटयले. आमकां कापाल जात ना की बांबोळेच्या कोर्सा कडेन उबो रावन फटी मारप, ते देव बोडगेश्वरा कडेन रावन फटी मारप, देवी महालक्ष्मी कडेन रावन फटी मारप, आमच्या मिनिस्टर सात पॅटर्ना कडेन उबे रावन फटी मारप. पण आनी मारली फटी. आनी हे खंय गेले? भारतीय जनता पार्टीन गेले. आज पयर आमकां खबर आसा एक म्हयनाभर पयलीं काँग्रेसच्या ब्लॉकाची मिटींग जाता सांताक्रुजान. ते नवें ऑफिस स्टार्ट केलें तातूंत. आनी कितें म्हणटा की आमकां वी आर इंटरेस्टेड इन फिल्डिंग आग्नेल बाबुशाचो पीए. म्हणजे ऑलरेडी तयारी सुरू जाल्या एक नवो बीजेपीचो फिडर तयार करपाची. आग्नेल फर्नांडीस पीए बाबुशाचो. आतां ताका ते थंय हाडून थंय लडोवंक सोदता सांताक्रुजान काँग्रेसच्या टिकेटीचेर. कॅन यू इमॅजिन हाची कितें जाल्यार आसतली. आमकां मिटींग म्हणटा. आतां फॅक्ट्सांचेर हो क्वेश्चन हांव तुमकां रेज करता. अमित पाटकराक हांवें चॅलेंज केलो त्या दिसा. तूं यो डिबेट तुवें सांगलें मरे यो तो म्हणटा केजरीवाल बरें आनी तुजी बोर्ड केजरीवाल आनी तूं कोण तूं. हांव तयार जालो मरे यो मरे फॅक्ट्स एंड फिगर्साचेर. आतां हांव कांय प्रश्न विचारता, तुमकांय विचारता, काँग्रेसाकूय विचारता, गोंयकारांकूय विचारता. सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत जर एक भज्यांचो गाडो घालूं आनी तो भज्यांचो गाडो व्हडले शॉपा बिपा हांव काय उलयता, एक भज्यांचो गाडोच घालूंक जाय. एक सामान्य नागरीक जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी वावुरता ताका घालूंक तितलो दिवचो ना ही गजाल. पूण ताणें एप्लिकेशन आयज केलें जाल्यार फाल्यां मेळटा परमिशन भज्यांच्या गाड्याक. बाकी सोडूच तूं मेळना न्ही. परिस्थिती आसा. गोंयकाराक प्रत्येक मनशाक आपल्याकूच विचारचो की आपण जर एप्लिकेशन कितें फायल केलें एक दिसान तूं भारतीय जनता पार्टी विरोध आसा जाल्यार ते मेळटा. पयशे दिल्यार मेळटा कांय गजाल. पूण मेळटा ना न्ही. भारतीय जनता पार्टीचो सीएम आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर विरोधकाचो एक मनीस धंदो करता आनी तोय बी विरोधकाच्या पार्टीचो जर धंदो करता जाल्यार ताका करून दितलो, सुखान करून दितलो. आमी साखळे कॅम्पेन चलयल्ली बीजेपीचे बुराक. काल इनफॅक्ट आमच्या पयले कितें आसून ताजेर वयर साखळे ताजेर कोइन्सिडेंटली आनी तो म्हणलो अरे बुराक आसा. हय म्हणलें बुराक आसा दाखयता. सो ही परिस्थिती आसा. आमी काम केलें, आमी करता आनी आमची क्लिनीक आज 20 जाग्यांचेर ओपन जाल्यार 20 गॅस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सीन ओपन जातली. साखळे वाळपय न्ही सगळ्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन ती ओपन जातली. आतां ह्याच प्रेसिडेंटाक अमित पाटकराक 20/2/2025 एक रिपोर्ट आसा म्हजे कडेन. साखळेच्या ब्लॉकान सांगले आपल्या पार्टीक की आमचो प्रेसिडेंट साखळेन पांय दवरना. कित्याक दवरना? कोणाची कॉन्स्टिट्युएन्सी साखळे? साखळे कोणाची कॉन्स्टिट्युएन्सी? वाळपय मातशें फुडें पडटा मरे. वाळपय वता तूं उलोवपाक. पूण तूं साखळेन पांय दवरना. वाळपय कित्याक वता? रवींद्र भवनाक वचप आनी मागीर वाळपय वचप. एक कितें उलोवपाचें तें थंय स्पीच येता. किंवा महालक्ष्मीर वचप रातचे 10:30 फाटल्या दारांतल्यान ते शेडार ते ग्रीन कलर थंयच्यान आनी दुसऱ्या दिसा वाळपय वचप. ब्लॉकान सांगले रिपोर्ट आसा न्यूज रिपोर्ट सेइंग दॅट हाका काडचो कारण हो कॉम्प्रोमायज आसा. आज नवो जो प्रेसिडेंटान ब्लॉक केला
ताज्या विरोध ताजे लोक उठल्या की आकाश साखरेचो प्रेसिडेंट कितें केलो तर सीएमाचो गट मारे म्हणून हांव म्हणना ताजे मनीस म्हणटाय हे बीजेपीची बी टीम तुझ्या ब्लॉकाचे लोकूय बीजेपीची बी टीम धर्मेश सगलांनी काम काढलं सीएमाक लास्ट टाइम ऑलमोस्ट हरलो सीएम असो जिंकलो तो मागीर लोकांक खबर आसा धर्मेश सगलांनी जो इतलो क्लोज आहे सीएमाक बरोबर तो खंय शेणलो तो कसो शेणलो धर्मेशाक एकदा विचाराय आणि पार्टीच्या ताच्याच लोकांक विचारा की साखळेन जो जो चीफ मिनिस्टरा विरुद्ध उबो रावता ते कशे शेणटा एक शेणटा या प्रश्नाचे उत्तर तो दितलो बरें सोड या कमिट पाटकरांचो थंय ट्रान्सपोर्ट सुरू आशिल्लो ट्रान्सपोर्ट आयन ओलाचो ताचे विरुद्ध जे पोल्युशन जाता ताचे विरुद्ध लोक पेटून उठले लोक कोणाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले चीफ मिनिस्टरान आपल्या लोकां खातीर कितें करपाक जाय बंद कर विरोधक तो पयलीं ताजें बंद कर आपलो जाल्यार म्हणटलो आसूं मातशें अंडरस्टँडींग कर पूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एक्शन घेना खंयच्योच गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज एक्शन घेना त्या गोष्टीचेर लोक बाबडे एकठांय जाले एनजीओ एकठांय जाले आनी हायकोर्टान गेले की अरे बाबा पळय दिल्लीचें पोल्युशन जाता पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एक्शन घेना चीफ मिनिस्टराची कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमी पार्ट पण ते एक्शन घेना हे केन्ना शक्य जाता कोर्टान ऑर्डर काडली पाहिजे 2024 ती आसा आमचे फॅक्ट्स एंड फिगर्स आय एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग ताणें सांगिल्ले रुमर जालो म्हणून हांव खंय फीड करता फॅक्ट्स एंड फिगर्स आय एम टॉकिंग 2024 ची ही ऑर्डर आसा आणि कोर्टाक इंटरव्हेन करचे पडले कारण ऑथॉरिटीज एक्शन अगेन्स्ट ओवर ट्रान्सपोर्टेशन बाय गोवा प्रमोद पाटकर काँग्रेस म्हणून कॉम्प्रोमाइज कमिटीचो प्रेसिडेंट It's an order of the Honorable High Court where people have gone. सगळे दिता तुमका फॅक्ट्स एंड फिगर्स आदोगादां इट्स माय जॉब टू डू इट सो फार आमचे दात आमचे ओठ म्हणून उगी राविल्ले आमी आणि हांच्या बापाचेर पालव घालताले कारण गोंयचे विचार करून फुडें सरिल्ले पण तूं जर ट्रेडर थंय बसून ताच्या कळपान बसून जर आमचेर आरोप करता जाल्यार फॅक्ट्स एंड फिगर्स विल हॅव टू बी ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ पीपल ऑफ गोवा मागीर कितले वाट सीएमा विरुद्ध ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या ट्वीट सोड फेसबुक पोस्ट सोड कितले वाट घेतल्या साखळेन कितले फावट पावलो तो कितले फावट मेचचे साखळेन पावता तो आपली गाडी घेवन रातचो पडना पण असो पब्लीक हातून पावना कितले फावट ताणें बोवाळ घालो कितले फावट हो विश्वजिताचेर उलयला कितले फावट विश्वजित कितें आसा तो दावा दिता फक्त विश्वजित कितें हे न्ही रे संत न्ही पण विजय मिनिस्टर आसा चीफ मिनिस्टरूय आसा हाजेरूच येना साखळेन वचना म्हणजे ऑफिशियली वचना अनऑफिशियल कार्ड येवन वता एक जागो आसता अशें फाटल्यान वचचें पडटा खूब जाणांनी पळयला आमी हरवळ्या वता तेन्ना आमचे खुबशे लोक आसा ते तांणी पळयला आनी तें सांगलां की अमक्या अमक्या दिसा दिसलो म्हणून आनी अमकेच दिशिल्लो म्हणलें खंय वतालो वाळपय हें ना म्हणपाक लागलो साखळे एक ल्हानशें दुकान आहा थंय ते बसता केन्ना सांजचे ते च्या पिवपाक थंयच्यान दिसता ते रातचे लेट पर्यंत ओपन आसता जीसीएचो सेक्रेटरी रोहन गांवस देसाय त्या दिसांना कोणाचो मनीस सगळ्यांक खबर आसा सगळ्यांक खबर आसा गोंयांक खबर आसा आपल्या गोंयांक खबर आसा आतां देशभर खबर आसा कोणाचो मनीस फाटले फाट काबरालाक उडोवपा खातीर ताणें अमित पाटकरा बरोबर हात मेळयलो तो हो रोहन गांवस देसाय कोण काबरा कोणाचो आशिल्लो लास्ट टायम प्रश्नाची उत्तरां दिवची पडटली ल्हानपणां आमकां एक स्टोरी आशिल्ली नॉक नॉक हू इज देर हांव बे करतालो ते आनी सांगताले मेंढरी म्हणून आनी मेंढरी म्हणून तूं दार उगडटालो पळयत जाल्यार कोण लांडगो The one who is in sheep's clothing is nothing short of लांडगो हे लांडगे जोपर्यंत गोंयांत आसा तोपर्यंत भारतीय जनता पार्टी डिफीट करतलो जाल्यार इंटेन्शन क्लियर घेवन एकठांय रावचें पडटलें आनी आम आदमी पार्टी कडेन तें आसा कोणीच आमचे डावट घेवचो न्ही कोणीच आमच्या इंटेन्शनाचेर डावट घेवचो न्ही कोणीच आमच्या सुप्रीम लिडराचेर डावट घेवचो न्ही आनी सांगचें न्ही की आमी बी टीम म्हणून द ओनली टीम टुडे इन इंडिया हू इज फायटींग अगेन्स्ट बीजेपी जाल्यार ती आम आदमी पार्टी आसा
अरे आमच्या एक एकोत्तर काश्मीरात निवडून आयिल्लो मेराज मलिक ताका PSA लावन भितर उडयला पळय, which is like he is a terrorist. What he asked for? की आमकां उदक जाय, आमकां बरें हेल्थ जाय, हे मागिल्ले ताणें डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटा कडेन आनी ताका ताणें भितर उडयलो. कोणाक उडयता भारतीय जनता पार्टी भितर? आमकां कित्याक उडयना? नाव लेट अस कम टू फॅक्ट्स. ताणें पयर सांगलें की आपली खंय फॅमिली जी आसा ती 1961 पासून खंय मायनिंगान आसा. ना म्हणना मान्य कर, काय करता अशें म्हणून मान्य कर. सो त्या वेळेची सालादारशाहीचो विषय घेता आसतना ताका खबर ना की आतां गोंयांत नवे सालादार जाल्या बीजेपीचे. त्या सालादारशाहीन तूं गोंयकार म्हणून भारतीय जनता पार्टी विरोध आसा म्हणून बंद करूंक शकता? आसा शक्य? अरे गोंयांत कितले जाणांचे धंदे बंद जाले. हांव तुका सिंपल एक्झाम्पल दिता. पयर आमचो प्रशांत बाब आमचो ताणें कांय लोकांक आमच्या पार्टीन भितर हे केले, इंडाफ केले, कुंकळ्ळेचे आशिल्ले आनी खंयचे आशिल्ले. अरे दुसरे दिसा एक्सायजाची रेड ताच्या बाबड्याच्या ल्हानशा धंद्याचेर. ताका आनी कॉल येता, अरे तुजे हे पेपर धाड, ते पेपर धाड. कोण करता हे? चीफ मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून आमी कांय पावनाशिल्ले. कोण करता? खूब उलयता हांव मनांतल्यान उलयता, पण कारण हे फॅक्ट्स लोकांच्या समोर आसपाक जाय. चीफ मिनिस्टरान, मायनिंग मिनिस्टरान हजारांनी टन ओर आज अमित पाटकराक गिफ्ट केला. कित्याक गिफ्ट केला हे? ऑपोजिशन पंक्चर करपाक. ऑपोजिशन कशें पंक्चर जातले? ट्विटरार आनी FB बसून टिका केल्यो म्हणून सरकारा विरुद्ध टिका जायना. आमी कितल्यो कॅम्पेन लॉन्च केल्यो, आमी सरकारा विरुद्ध रस्त्यार देवले, कितल्यो कॅम्पेन स्टार्ट केल्यो. वोट चोरी करतात ते, वोट चोरी करून ते देशभरात चलयला. ताज्योच आसतल्यो प्रेस कॉन्फरन्सीस व्हडल्यो आसतल्यो. पण हे ऑपोजिशन पंक्चर करपी जे आज काँग्रेस पक्ष आसा, तो काँग्रेस पक्षान कितल्यो कॅम्पेन गोंयांत चलयल्यो आनी एग्रेसिव्ह कॅम्पेन गव्हर्मेंट चलयल्यो, हाजें उत्तर म्हाका दिवचें पडटलें. हो स्वता आपल्या स्टुडंट लिडराक असॉल्ट करता, आपल्याच MLAचेर कंप्लेंट फायल करता आनी ती मिडियाक लीक करता. आपल्याच MLAचेर कंप्लेंट करता आनी मिडियाक लीक करता. हांचो MLA जेन्ना हाजेर आरोप जाले, पोलीस ताच्या विरुद्ध उबे रावले आनी फेक क्रिएट केलो न्यूज तांणी आपल्या तांच्या आमदारा विरुद्ध. हांव उबो आशिल्लो पळय, ताजो प्रेसिडेंट येवन सांगूं ना, तो रेकॉर्ड काडून पळया प्रेस कॉन्फरन्सीस हांवें घेतले आनी सांगले हे सगळे बीजेपीचे कारस्थान म्हणून, हे सगळे फेक म्हणून. आनी वी स्टूड बिहाइंड Carlos. The reason is we thought that we are friends, we are going to fight against BJP, and whether you get support or not from his own party man, we will stand by him. तुम्ही कित्याक करत? तू पार्टीचो प्रेसिडेंट मरे, तू आयलो आनी तुवें सांगलें की हें करचें म्हणून तुवें आपल्याच सावळेक घेवपी हो मनीस आज कशी परिस्थिती आसा ते आमकां ब्लेम करता. आमी रुमर स्टार्ट केले की ताका काडटा म्हणून. अरे आमकां काम धंदो ना. आमी बीजेपीचे बुराकाचे कॅम्पेन आशिल्ले. आमचो लिडर येता, आमी हांगा व्हॉलंटियर्स बीट धरले. 1000 लोक व्हॉलंटियर्स आमी सावथाक आशिल्ले, 1000 व्हॉलंटियर्स लोक नॉर्थाक आशिल्ले. आमी रुमर स्टार्ट करपाक काम धंदो आनी थंय बी तुजे वेन आय नो इंटरनली, आय नेवर स्पोक अबाउट इट, दॅट यू आर मोस्ट कॉम्प्रोमाइज प्रेसिडेंट. सो जेन्ना ह्यो गजाली करता तेन्ना आनी एकूय गजाल दिसून येता. हाजो एक क्लोज एड दिव्य कुमार म्हणून हांडीर मारून ताका भोंवता. तो हांडीर मारून भोंवता म्हणजे कोळसो तसो दिव्य कुमार एका सायडीन. हांडीर कोळसो आनी हांडीर दिव्य कुमार हाका अरेस्ट केलो SIT फॉर लँड ग्रॅबिंग स्कॅम. बेल SITन गेलो जाल्यार बेल जावपाक कितलो वेळ लागता न्हू? म्हयनोभर, 2 म्हयने, 3 म्हयने उरतात SIT आनी कदाचित बेलूय जायना. दिव्य कुमार सकाळी भायर दिसले घरा ताजे बरोबर च्या पिवपाक. दोगांयनी बरोबर च्या पिल्या. न्यूज ना, खंयच न्यूज ना. अशी तो SP बसता आनी सांगता एक PR एक DSP घेवन प्रेस कॉन्फरन्स घेत मरे आज आमी हाका अरेस्ट केलो. काँग्रेस पक्षाच्या सोशल मिडियाच्या हेडाक अरेस्ट केलो. सोशल मिडिया हेड तो दिव्य कुमार, तो इम्पोर्टेड, तो गोंयकार न्ही. ही इज नॉट, नो ही इज नॉट हियर फ्रॉम युअर कॉर्न इन गोवा. काळी प्रश्न गोंयचो भायलोचो प्रश्न ना, पण हे लोकांक आमकां जेन्ना सांगता तेन्ना ह्या इम्पोर्टेड मनशाक अरेस्ट केलो, न्यूज जालो ना. कळटा तुमकां?
कित्याक पोलीस उलयले ना, कित्याक भारतीय जनता पार्टीचे सोशल मिडियाचेर ना काल आमच्या वेंद्रीच्या गाडयेचो फोटो घाला आनी खंय तो ऑडी गाडी घेवन वता आमचो केजरीवाल सर अँड ब्युटिफूल रोड जो गोवा म्हणून. आता लेट्स कम टू फॅक्ट्स अँड फिगर्स विच मिस्टर हे तुमकां मागीर शेअर करता. काल ताणी एक मिडिया हाऊसाक इंटरव्यू दिल्या. गोवा पाटकर प्रमोद सावंत कॉम्प्रोमाइज कमिटीच्या प्रेसिडेंटान आणि सांगता की 2021चे आपले ओव्हर 2022 ते लास्ट आपण हायकोर्टात झगडी करून घेतली म्हणून. आता हो डेट आयला तुमकां 16 एप्रिलाक एप्लिकेशन जाता, 17 एप्रिलाक आयन ओवर अलॉट जाता 25,000 टन्स, 19 एप्रिल 24 एप्रिल 14 मे 16 मे. अरे आम्ही किती एप्लिकेशन घालत जाल्यार वर्सभर सरकार निघता त्याचेर मरे देड आयज घाल फाल्यां वर 89,000 आयन ओवर जो धंदो तो करतलो आता केला ताणी 89,000 टन्स सरकारान केला. इलेक्टिव्ह क्वेश्चन विचारिल्लो एका आमदारान ताका उत्तर आयला, तातूंत भितर फूल विचारिल्ले तो ताजे आयला आनी तो सांगता की 2022च्या मागीर आपण धंदो करना म्हणून सरकारा बरोबर. अरे सरकारा बरोबर आयन ओवराचो धंदो कॅन यू डू इट विदाउट ब्लेसिंग्स ऑफ द गव्हर्नमेंट? Tell me anyone who is from our party who is doing any business with the blessings of the government, where you require chief minister, where you require local MLA, where you require police, you require entire machinery. हे सगळे शक्य असा आन्सर कितें राजे तुमकांय खबर आसा, गोंयकारांकूय खबर आसा. सो अशें कॉम्प्रोमाइज जाल्ल्या अशा ह्या इतले तरेन इतले कॉम्प्रोमाइज जाल्ल्या पार्टीचे बरोबर जर आम्ही काम करता म्हणत असत जाल्यार लोक मारतले पण आमकां चपला. तरी सुद्धा हांवें मोठ्या काळजान त्या दिसा म्हणलें की 2 ऑक्टोबर पर्यंत तरी डिसिजन घेवया. लेट अस नॉट वेट टील एंड ऑफ द ऑर फॅग एंड ऑफ द इलेक्शन कॅम्पेन ते डिसिजन घेवपाचें. कित्याक आयले ना तुमी? कित्याक आयले ना? हांवें धाबो सांगलो या म्हणून 15 दिसाचो टायम दिलो. कित्याक आयले ना? तरी म्हणटा की वी आर द वन्स हू डोंट वॉन्ट अलायन्स अँड वी आर पार्ट ऑफ बीजेपी म्हणून. कितें जालें तें आमकां सो मे गॉड ब्लेस हिज पार्टी. आय एम नॉट कन्सर्न विथ दॅट. आसूं ताजेर कशें आसत तें म्हाका खबर ना, पण गोंयच्या लोकांचें जे एस्पिरेशन आसा करप बीजेपी विरुद्ध जी लढाई आसा आमची तातूंत भितर खंयच कान्होजी आसपाक जायना. आज तो म्हाका फ्रेंड म्हणटा पण हांवें आज सकाळी कोणाक सांगलें अजगर आसता पळय अजगर पायथन तूं ताका पोस, तूं ताका फ्रेंड म्हणून दवर. अजगर तुका डेली अशें पळयता आनी तुका दिसता अजगर आपल्याक मिठी मारता. इट्स अ फॅक्ट. तुका दिसता अजगर आपल्याक मिठी मारता. पायथन इज ट्रायिंग टू have me and say how I love. एक गजाल लक्षात म्हाका काल आयली की म्हणजे अजगर ही अजगराची मिठी जी आसता ती मिठी नासता, तो बॉडी नापता आनी एक दीस अशी आवयटा की तूं मरता. छत्रपती शिवाजी महाराजाक जो मेळपाक आयिल्लो ताका वाग नकान अल्टिमेटली छत्रपती शिवाजी महाराजान मारून उडयलो. तो कोण आशिल्लो? शत्रू आशिल्लो पण मित्र जावन आयिल्लो. पण ही गजाल आमकां कळ्ळ्या म्हणून आमी आज नाका काडली. संभाजी महाराजाक कान्होजीन उडयलो. अशी खूब हिस्टॉरिकल आसा, बायबलांतूय आसा. जुडास जुडास हे गोंयांत विकतले ते जुडास लक्षांत दवर. प्रत्येक मनशाक एक गजाल सांगता तुमकां हांव. आज ही आमी जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या तुमकां दिसता आमी हे पर्सनल उलयल्या म्हणून, पण ताणें सांगलें फॅक्ट्स अँड फिगर्स घेवल्यो. आनी ताका डिबेटाक आपयलो पब्लीक. तो येवपाक केजरीवाल आयल्या शिवाय कोणी वचना म्हणून सांगपाक लागलो. तूं खरगेक घेवन वचपाचो, तुमी सगळे बसपाचे बरोबर डिबेट करपाक. केजरीवाल इज एन इंटलेक्चुअल मॅन, इज एन एक्स IRS ऑफिसर, ही इज एन IITian. ताचे कान पोकळ ना. ताका ते कोणी फ्लायटीर सांगिल्ले तो एक गोंयकार आशिल्लो आनी तो तुमची कॉम्प्रोमाइज जाणा आशिल्लो. ताका हांवें सांगपाची गरज ना तूं कितें तो. तुज्या पार्टीच्याच लोकांक हांवें सांगपाची गरज ना तूं कितें तो. तांणीच तुका सांगलां कितें सांगपाचें तें. तांकां कितें करपाक जाय तांणी करचें. तांचो प्रेसिडेंट, तांची पार्टी. बाकी आमी देवा कडेन एकूच गजाल मागता
मागीर तो बाबळेचो परिस आसूं, सेंट फ्रांसीस झेवियर आसूं, आमची महालक्ष्मी आसूं, आमचो देव बोडगेश्वर आसूं, खापरेश्वर आसूं, नवदुर्गा आसूं, प्रत्येक गोंयच्या देवा कडेन आमी मागता की आमची जी लढाई आसा ती लढाई भारतीय जनता पार्टीच्या करप सरकारा विरुद्ध आसा आनी त्या लढाई भितर हिंदू, मुस्लिम, कॅथलिक आनी प्रत्येक गोंयकार, द वन हू इज बॉर्न इन गोवा और who feels for Goa, one who has roots in Goa, who is associated with Goa, who feels he is a Goan, is the one who is going to join us in this लढाई. आणि आम्ही तातूंत भितर खंयच कमी पडचे ना. देव बरें करूं. तुमचे कितें प्रश्न आसा? अमित सर, आता तुमची युती म्हणजे काँग्रेस सोबत तुम्ही जाणार नाही हे फायनल केलं, पण काल अमित पाटकरनी तुम्ही ज्या मुलाखतीचा उल्लेख केला त्या मुलाखतीत काल त्यांनी सांगितलं की आता जर लोकांना वाटत असेल किंवा लोकांची गरज असेल, त्यांना वाटत असेल तर आपण गोवा फॉरवर्ड आणि आरजीपी या दोन पक्षांच्या सोबत जायला तयार. तुम्हाला वाटतं की गोवा फॉरवर्ड किंवा आरजीपी काँग्रेस सोबत जाईल? एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो, सगळे भाषा मांडणार म्हणून सगळ्या भाषा सगळ्या येतात. त्याच्या तोंडान राम असता आणि खाकेन सुरी जी असता न्ही तांचेर कितलो विश्वास दवरपाचो हे प्रत्येक पंचांनी करपाचें. प्रत्येक फावटी राम राम म्हणून सुरी खूब आसता. आता हे गोंयकारांनी डिसायड करचें की गोंयकारांच्या फाटीर कितले फाटी खंजीर घातलो, कितले फाटी घातलो. 2017 घालो, 2022 घालो. गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की 2027 आमी घातले का म्हणून. आज अलायन्साचो जेन्ना विचार येता, कॅन काँग्रेस पार्टी गॅरंटी दॅट दोज पीपल हू वेंट अँड प्रेड अँड स्वोर बिफोर गॉड्स, हिंदू देवतूच न्ही, आमी ज्या बाबळेच्या पुरुषाचेर विश्वास जितलो हांव हिंदू म्हणून करता त्या प्रत्येक देवाचेर तांणी शपथ घेतली आनी सांगले की आमी केन्ना वचचे ना म्हणून. तुम्हाला एक प्रश्न आसा, लेट मी कंप्लीट. वचचे ना म्हणून आज ते वचना. आता हो विषय विजयान ठरवचो, हो विषय मनोज परबान ठरवपाचो, ह्या लोकांचेर कितलो विश्वास. एक गोष्ट सांगता, आमचो जो हेतू आसा तो हेतू आसा भारतीय जनता पार्टीक डिफीट करपाचो. त्या हेतू भितर, त्या जर्नी भितर जे जे कोण आमकां येवन जोडपाक सोदता ते आर वेलकम. बट इफ द इंटेन्शन्स आर ऑफ जुडास, if the intentions are of Kanochi, if the intentions are of being pythons, we will not tolerate it. पण त्या दोन्ही पक्षांनी काँग्रेस सोबत जाऊ नये म्हणून तुम्ही काय प्रयत्न करणार, तो विषय. पण तुम्ही 2000 जे अलायन्स झाले लोकसभे खातीर, लोकसभेचे जे अलायन्स आशिल्ले, लोकसभेचे अलायन्स फुडें व्हरपाक आय वॉज इन फोरफ्रंट. आय एम टेलिंग यू, इन्क्लुडिंग गिविंग अ कॉल टू मनोज परब की तू रावू नाका, बसू नाका, यो हांगा. तुझ्या इमॅजिन कर 15,000 वोट, 7,500-8,000 मतां अशी तशी जाल्ली जाल्यार कॅप्टन जिखचो नाशिल्लो. नाव इफ कॅप्टन जर जिखला जाल्यार ताका एकवट जबाबदार आशिल्ली. हे सांगपाक म्हाका मनोज परब, म्हाका विजय सरदेसाय, म्हाका काँग्रेस नाका. पण ज्या तरेन काम केले गेले नॉर्थ गोवा, कितले मिटींग जाल्यो साखळेर, कितले मिटींग जाल्यो वाळपय काँग्रेसीन कित्याक मिटींग घेतली ना, कित्याक काँग्रेसच्या नॉर्थ गोयच्या कॅन्डिडेटान मिटींग घेतली ना वाळपय आणि साखळेन प्रॉपर मिटींग कित्याक घेतली ना, कित्याक व्हडल्यो सभा जाल्यो. इंटेन्शन आशिल्लें जिखपाचें, इंटेन्शन आशिल्लें भारतीय जनता पार्टी व्हरपाचें. आमी मरून काम केलें. हांवें चॅलेंज केल्लो चीफ मिनिस्टराक की सांताक्रुजान जर हांव लीड घेवन दिना, ताणें चॅलेंज केल्ली आमकां की 20वी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपूण लीड घेतलो म्हणून नॉर्थ गोयच्या. याद धर, हांवें चॅलेंज केल्ली की हांव जर सांताक्रुजान तुवें लीड घेवन दिली जर भारतीय जनता पार्टी, जाल्यार हांव राजकारण सोडटा म्हणून. यू नो वॉट आय पुट एट स्टेक फॉर माय faith in that goal, identity which we want to say, my political career. आणि हांव दवरपाचो तेवतो, हांव जर लीड घेवन दिवनाशिल्ली हांव राजकारण सोडपाचो. पण त्या दिशेन आमी काम केलें, भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध आमी काम केलें. साऊथ गोंय आमचे कॅप्टन आमचो वेंचे आपली लढाई कशी लढलेले, जर्सन, रॉक मास्टरेनास, हे सगळे आमचे लिडर आशिल्ले. प्रशांत, अरे काणकोणा सुद्दां वचून रावला हांव, मोडके 2 दीस रावला हांव, लोकां मदीं गेले. ताजे एकले बाबडे तें चली नांव येता म्हाका उसगांवकर, एक ते मनीषा सोडले. कोण आशिल्ले उसगांवां, कोण आशिल्ले, टीम आशिल्ली, भूत आशिल्ले. अरे भूत लोक ना, 4 लोक ना, करून दाखय म्हणून सांग मिटींग. मडकय 3,900 मतां कशी पडली ती, थंयच्या लोकांक येवन विचारली. नाजाल्यार ते नवदुर्गेच्या देवळा समोर रावन हांव सांगता कोणपणान खंय बशिल्ल्यान. ज्या नवदुर्गे समोर ताचे गाणे घाल्ले, ज्या नवदुर्गे समोर काल तो म्हजे पर्सनल आरोप करता
ताणें म्हणजे काल आरोप केल्या की हांव खंय जेनेटोची बेल केली म्हणून. अरे जेनेटोची जी बेल केली 2012 केल्ली. 2012 NSA गेली ताचेर एज एन एडवोकेट एंड आय वॉज अ टॉप मोस्ट एडवोकेट एंड आय हॅव प्रायड इन दॅट. तसोच तांचे बरोबर एक एडवोकेट आसा, एडवोकेट कार्लो सिल्वा. आय रिस्पेक्ट हिम. इज अ व्हेरी रिस्पेक्टेबल लॉयर. तो ताचे क्लायंट आसा, ताचे क्रिमिनल आसा, क्लायंट आसा. म्हणजे तो क्रिमिनल जालो, म्हणजे हांवें जे डिफेंड केला म्हणून हांव क्रिमिनल जालो. 2022 जेन्ना जेनेटो भारतीय जनता पार्टी खातीर प्रचार करतालो, 2022 तो भारतीय जनता पार्टी प्रचार करतालो. 2022 पयलीं मागीर जेन्ना जिल्हा पंचायत इलेक्शन जाले, भारतीय जनता पार्टीच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह गिरीश उसगांवकाराक ताणें हार घालो. ताणें हार घालून घेतलो आनी ताणें ताका घालो आनी श्रेय ताणें घेतलें आनी सांगलें की आपूण जिखून दिलें भारतीय जनता पार्टी बरी म्हणून, आमी हांचे सोबत रावचे म्हणून. ज्या दिसा रामा काणकोणकाराचेर असोल्ट जालो आमी फुडें आशिल्ले सांगपाक की जेनेटोक अरेस्ट करा म्हणून. अरे म्हजो मित्र जाल्यार म्हज्या विरुद्ध वावरता फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी ओपनली. जर तो म्हजो मित्र आनी पॉलिटिकल करियर एज my professional career to defend criminals like him or those criminals has ended into 2021. हांव मायनिंग करना 2022 मागीर आनी सांगना की म्हजो धंदो म्हणून आसा तुजो जाल्यार मान्य कर मरे. 2025 जर तूं मायनिंग करता जाल्यार तूं मान्य कर की आपूण हो करता धंदो आनी आय विल वर्क विथ द गव्हर्नमेंट फॉर माय मायनिंग बट दॅट इज माय पर्सनल बिझनेस म्हणून कर. प्रत्येकाक रायट आसा प्रामाणीक धंदो करता म्हणून. तुमी कित्याक लासता सांगपाक की 22 आपले वर लास्ट आशिल्ले म्हणून 25 हांवें डेटा दिलो म्हणून 2025. I today can proudly say that I am not defending Jeneto or asked for his bail. दिशाभूल करपाक जायना केन्ना कोणाची बेल केली म्हणून. लोकांक हांवें पयलींच सांगलें इन पब्लीक डोमेन हांवें सांगलां आनी एवरीथिंग इन पब्लीक डोमेन. CIS अपडेट कार्ड म्हणून सांग ताजेर येता अमित पालेकर वेरी अपियर्स एंड फॉर whom he appears. I have given up my career to defend so many of the criminals which I am not doing only for the purpose की गोंयचो विशय फुडें घेवन आमी निर्णय हो तुमचो राष्ट्रीय निर्णय आसा. ताका मान घेवन तुमी गोंयांत काम केलें. आयज तुमकां ताची घालपाक अलायन्स करपाचो निर्णय काँग्रेसीचो राष्ट्रीय निर्णय. ताका मान घेवन तुमी गोंयांत काम केलें. गोंयांत काँग्रेस वायट तुमकां खबर आसा पयलीं सुद्दां. जर तुमी काम केलें तेन्ना आयज तुमकां भारतीय जनता पार्टीन सांगिल्लें 400 पार जेन्ना भारतीय जनता पार्टी म्हणटाली तेन्ना विशय आशिल्लो कॉन्स्टिट्यूशन एमेंड करपाचो. आनी कॉन्स्टिट्यूशन एमेंड करप म्हणजे आंबेडकरान आमकां तें कॉन्स्टिट्यूशन दिल्लें जे मागासलेल्या लोकां खातीर सेंट्रीक आशिल्ले, जे डिप्रायव्ड लोकां खातीर सेंट्रीक आशिल्ले ते अशे तरेन एमेंड करप आनी एब्सोल्यूट पावर दिवन पयशांचो वापर करून भारतीय जनता पार्टी कशी फुडली 50 वर्सां एट्रोसिटीज भारताचेर करतली त्या फातूर आशिल्ले. आमी ताचे विरुद्ध लढले आनी तेन्ना आमकां खबर आसतना आमी अलायन्स केले. अलायन्स जाल्या उपरांत इलेक्शन जाले हरियाणाचे. हरियाणात 5 सिटार आमी एग्री जाले तांच्याच प्रपोजलाचेर. 15-20 दीस उरले फायलिंगाक म्हणल्यार तेन्ना 3 घे. मागीर म्हणपाक लागले अलायन्स नाका. तांणी म्हणलें हरियाणा आहले दिल्लीन तांचो प्रेसिडेंट सांगता की वी हॅव वर्क अगेन्स्ट आम आदमी पार्टी टू मेक बीजेपी वीन. हांव सांगना नांव कितें ताचें याद जालें. तांचो अध्यक्ष देवेंद्र यादव अध्यक्ष काँग्रेसाचो सांगता की आपूण भारतीय जनता पार्टी खातीर वावरलो आम आदमी पार्टी करपाक दिल्लीन. गुजरातान इलेक्शन जालें. गुजरातान तांचे 5 डिफेक्ट जावन बीजेपीन केले. आमचो एकटो रिजायन जालो. 5 इलेक्शनाचे बाय इलेक्शन जाले तेन्ना तांणी भारतीय जनता पार्टीक सांगलें की काँग्रेसान सांगलें की आमी तुमच्या विरुद्ध इलेक्शन लढना, तुमी आमच्या विरुद्ध लढू नाका, आमी कॅन्डिडेट घालूना. तांचे 5 हल्ले. आमचो कॅन्डिडेट बाय इलेक्शन डिक्लेअर जालो आनी कॅन्डिडेट जालो आमच्या. सो आज तो रिग्रेट जालो म्हणटा जाल्यार आमकां आज एक दिसपाक लागला की काँग्रेस पक्ष जो आसा तो खंय ना खंय तरी ताचे भितरले जे लोक आसा लिडर्स आसा कॉम्प्रोमायज आसा. हांवें म्हणून न्हय हे खुद्द तांचे सुप्रीम लिडर तांचो राहुल गांधीन म्हणला. आनी एज फार एज गोवा इज कन्सर्न आय कॅन से इट विथ कन्विक्शन दॅट देर इज गोंयकार ठरयतले कितें आसा तें. गोंयकारां खातीर कितें बरें आसता आमी गोंयकारा बरोबर आसा, गोंयकार आमचे बरोबर आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.